मोगाच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 14 चीट 1 ते 6 पर्यंत आनी आमी आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाल करुया। जेजू कितें म्हणटा आयज? तो म्हणटा तुमी भियेनाकात, कसलेच हुस्के घेनाकात। कित्याक? तो म्हणटा हांव तुमचें सगळें आहा। हांव वयर वता स्वर्गार आनी हांव तुमकां एक जागो तयार करता। कित्याक जो लोक मुजेर बावर दवरता तांकां हांव वयर वचोन स्वर्गार वचोन हांव एक जागो करता, एक रूम करता। आनी जेन्ना हांव परतून येतलो तेन्ना हांव ज्या लोकांनी मुजेर बावर दवरला तांकां हांव म्हज्या कडेन व्हरतलो आनी त्या रुमान हांव तांकां ती जागो दाखयतलो। आनी भाव भयणीनो, आमी सदांच हाचेर ह्या शिवर्तमानाचेर नियाल करूंक जाय। कसलो नियाल? जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसात आनी ताच्या उतराचेर आमी बावर दवरता, जेन्ना जेजू आमचें सगळें आसा, आमकां कसलीच भिरांत हा? कसलेच हुस्के येवंक जाय? कसलेच वायट चिंतना येवंक जाय? ना। कित्याक? जेन्ना जेजू आमच्या सगळें आसा, कसलीच भिरांत आमचे कडेन येवंक जायना। कित्याक आमी जाणो जेजू आमचें सगळें आहा, देव आमचें सगळें आसा। आनी जेन्ना देव आमचें सगळें आसा, कसलेच हुस्के ना आमकां। कित्याक आमी जाणो की देव आमचो खरेंच आमचो राखणदार। तो सगळें बरें ह्या संवसारान आमकां ताणें निर्मिलां तें आमकां फावो जाता जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरता। पूण चड करून कितें जाता भाव भयणीनो, आमी हुस्केता जें आमच्या संवसारान आमकां दिसता, आमी आयकता टीव्हीचेर, न्यूजपेपराचेर, हाचें ताचें आयकोन, हाच्यो खबरो आयकोन, ताच्यो खबरो आयकोन, ताचेर नियाल करून आतां ती भिरांत येता। देखून जेजू कितें म्हणटा, तुमी सगळें कितें आयकतात तें सांबाळून आयकात। कित्याक जेन्ना तुमी म्हज्या उतर आयकनात आनी दुसऱ्यो वस्तू आयकतात, तुमच्या भितर भिरांती आसतली, तुमकां हुस्के येतले। पूण तो म्हणटा जेन्ना तुमी म्हज्या उतराचेर तुमी नियाल करतात, तें उतर तुमी पाळटात आनी खरेंच म्हजेर तुमी विस्वास दवरतात, म्हज्या उतराचेर तुमी बावर दवरतात, तेन्ना तुमकां कसलेंच ह्या संवसारान उणें जावचें ना। तुमी स्वर्ग पळयतल्यात ह्या संवसारान। आनी जेन्ना हांव परतून येतलो त्या झुट्टेच्या दिसा, त्या दिसा हांव तुमकां म्हज्या कडेन व्हरपाक वेतलो। आनी जेजू आयज म्हणटा हांव जावन आसा म्हणटा वाट, सोत आनी जिवीत। परतून म्हणटा जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत। आनी भाव भयणीनो, कित्याक म्हणटा जेजू तें? कित्याक आमकां देवा कडेन वचोंक जाय जाल्यार आमकां जेजू नासल्यार जाल्यार आमकां देवा कडेन वचोंक जायना। फकत जेजू आसा जाल्यार, ताचें उतर आसा जाल्यार आमच्या भितर, तेन्नाच की आमकां देवा कडेन पावपाक आमी शकता देवा कडेन पावपाक। कित्याक जेजू बगर आमचें साल्वासांव जायना। देखून आमकां गरज त्या देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर बावर दवरपाक, तेच्या उतराचेर बावर दवरपाक, तें उतर पाळपाक। आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट। जेन्ना आमी तेजें उतर पाळटा, ती वाट जेजूचें उतर जावन आसा वाट, ती आमकां देवा कडेन व्हरता। जेजूचें उतर जावन आसा सोत, जुवाची 17 चीट व्हड 17। जेजू म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा सोत। आनी जेन्ना आमी समजता की जेजूचें उतर जावन आसा सोत, जें दुसरें आमी आयकता, हाचें ताचें, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, ती जावन आसा फट। फकत जेजूचें उतर जावन आसा सोत। आनी जेन्ना आमी त्या सोतान आमी नियाल करता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, खरेंच आमी जेजू कडेन लागीं वता आनी ताचो संबंद आमचो ताचे बरोबर घट करता। आनी तो जावन आसा जिवीत। जेजू बगर आमचें जिवीत जावन आसा एकदम हलकें। जेन्ना देवाचें उतर हा आमच्या कडेन
तेन्नाच की आमचें जिवीत जाता देवाचें सगळें बरें येता आमकां ह्या संवसारांत आनी मेल्या उपरांत आमी केन्नाच मरची ना कित्याक आमचो आत्मो आनी आमचें मन सदांच देवा कडेन आसतलें देखून भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जेन्ना आमी आसा आमची गरज आमकां कितें गरज त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक देवाचें उतर पाळपाक देवा जेजूचेर आमचो विश्वास दवरपाक कित्याक ताणें आमकां सगळें बरें ह्या संवसारांत येवजिलां आनी तें आमच्या जिवितान तें घडोवन हाडपाक आमकां कितें गरज देवाच्या उतराची तें देवाचें उतर पाळपाक आनी खरेंच जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत आनी हांव तुमकां खरेंच ह्या दिसांनी तुमचे कडेन आमचे भाशेन उलयतां कित्याक जेन्ना तुमी हें उतर आयकतात आनी उतर पाळटात कितले फावटी ह्या दिसांनी आमी आमचो बायबल उगडला आनी वाचला कितले फावटी आमी उतराचेर नियाळ केला ह्या दिसांनी आमकां भायर वचोंक जायना कामाक वचोंक जायना भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना आमी कितें करता चड करून न्हिदता ताज्या उपरांत टीव्ही पळयता ताज्या उपरांत आमच्या मोबायलाचेर वेता कितल्यो वस्तू ज्यो आमकां कसलेच फायद्याच्यो नात त्यो आमी करता पूण आमी थोडो वेळ काडून देवाचें उतर आयकुया देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया तें उतर पाळपाक आमी निर्णय करुया आनी खरेंच जें जेजून म्हणलां हांव जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत तें आमच्या ह्या जिवितान घडून येवपाक आनी सासणाचें सूख आमकां फावो करपाक आमी जेजूच्या उतराचेर बावट दवरया हांव तुमकां सगळ्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो जेजूचो दीस आवडयता आनी खरेंच हांव सजमतां की ह्या दिसांनी तुमी देवाचें उतर आमचे भाशेन आयकोन तुमी नियाळ कोत्तात देवाच्या उतराचेर आनी तुमी निर्णय केला की देवाचें उतर वाचपाक आनी खरेंच तें आमच्या जिवितांत पाळपाक तुमकां सगळ्यांक हांव एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमच्या कडेन उलोवपाक हांव फाल्यां सकाळीं तुमचे कडेन परतून उलयतलों गॉड ब्लेस यू ऑल